नमस्कारू तुमगेले मोगाचे यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वाइड आमगेले GSP समाचार हर एक आयतारा सकाळी 8:30 तुमगेले मुखारी ह्या वाराचे विशेष सुद्दी घेवन हांव आयिल्लो आसा. बंटवाळा श्री तिरुमला वेंकटरमण देवस्थानांतू आमगेल्या परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामेले मोक्काम चलतस. ह्यांचे वेळारी स्वामीन ते गंगारती कोरून आमकां आशिर्वाद केले. ताजें एक सुंदर दृश्य आतां आमी पळोवन येवया. श्री संयमेंद्र परात् पर गुरु, श्री संयमेंद्र परात् पर गुरु, शरणागत जन कल्पतरु, शरणागत जन कल्पतरु. अहं रुद्राय धनुरातानो विब्रह्मस्त्रिशेषरावे हन्तवावो, अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेश, अहं सोवे पितरामस्य मूर्धन्मम योनिरप्सा, धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभप्रदं वत्तरस्येर्धनायो, वटापुर श्री तिरुमल वेंकटरमण देवस्थान म्हळ्यार आमगेल्या बंटवाळच्या वेंकटरमण देवस्थानाचें एक वैशिश्ट्य म्हळ्यार तांच्या ब्रह्मरथोत्सवा वेळार जावचे मृगबेटे उत्सव. बंटवाळच्या मृगबेटे उत्सव म्हळ्यार तें आमगे सगळे जिल्ले मात्र न्ही पुरा कडेन अशें आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाच्या लोकांक एक विशेष दिवस. तशें खंय आसल्यार तांणी बंटवाळ मृगबेटे वचका म्हणून तांणी मन करताची मागीर येवन त्या उत्सवांत भाग घेताची. ह्या वर्साच्या मृगबेटे उत्सव कशी चल्लो त्या पळोवन येवका नवे येया ह्या न्यूज पोर्टलींतू तुमकां आमी दाखयताची. परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामेले दिव्य उपस्थितींतू वटपुर श्री तिरुमला वेंकटरमण देवस्थानाचे ब्रह्मरथोत्सव चल्ले. मार्च 12 तारीखे लगून 17 तारीख ताई चल्ला तसल्या ह्या ब्रह्मरथोत्सवा वेळारी मळे उत्सव आसा पुरो, मृगबेटे उत्सव आसा पुरो ना वैदिक वृंदान विंगड धार्मिक विधिविधान करून ह्या एक मस्त चंदायरी ह्या कार्यक्रम चलतशी जाल्ले. तुम्ही आतां पळयत आसाची मृगबेटे उत्सवाचे एक चंदाई. स्वाम्याला दिव्य उपस्थिती आणि आशीर्वादारी
पूरा कार्यक्रम मस्त गडद रीतीरी जावनु भक्त लोक हरिगुरु कृपेक पात्र जल्लीची.
आत्ता मी सांगत असेल एक सुद्धी आमगे सगळे समाजाक एक अभिमान दिवत असेल विचारू 30 वर्ष आमगेल्या देशाच्या सैन्यांतू सेव केलेलं तसल्या सुबेदार मेजर प्रवीण शेणे हांनी पैरी गांवां येताना तांकां बेळतंगडेंतू भव्य स्वागत दिलें. तांतू आमगे समाजा लोक मात्र न्ही पुरा जनानं तांकां एक रिसीव केलेले तांकां त्या भव्य मेरवणुकेंतू घेवन गेलेले पुरा चंदाय पळयतना मस्त खूश जाता. आतां त्या दृश्यावळी एक पंता पळोवन येवया नवे. सुबेदार मेजर प्रवीण शेणे हांनी सैन्या लागून निवृत्ती घेवन गांवां येताना बेळतंगडीन तांकां अद्दुरी स्वागत दिलें. बेळतंगडीचे अय्यप्पा देवस्थाना लागून बेळतंगडी बस स्टँड ताई तांकां मेरवणिका केलेलस. हंतू जनान भाग घेवन घेतिल्ल्या खुशी आतां आमी पळयत आसाची. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸುಬೇದಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಣೆಯವರ ಭವ್ಯವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವರೆಗೆ ಸಾಗಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ನಿಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांक आमगेल्या समाजाचे उद्यमी कोडगै दानी डॉक्टर पी दयानंद पै हांनी नूतन वाहन समर्पण करून आशीर्वाद घेतले.
मुंबईच्या वाल्केश्वर काशी मठाचे नवनिर्माण कट्टड तुम्ही पळयलेलें थंय आमगेले परमपूज्य श्रीमद माधवेंद्र तीर्थ स्वामीले जिवंत वृंदावन तशेंच परमपूज्य श्रीमद वर्देंद्र तीर्थ स्वामीले वृंदावन आशिल्लें तुमकां गोत आसा. त्या काशी मठाचे परिसर आनी ह्या वृंदावनाक विशेष जावन द्राक्षेन फलावळी बांदिल्लें एक दृश्य आमकां पळयतनाची मस्त चंद दिसता. मागीर त्या पळयतना मस्त खूश जाता. त्या पुरा तुमगेले एक संभ्रम आतां आमी ह्या व्हिडिओ क्लिपान तो पळोवया. वाल्केश्वर काशी मठाच्या भितरी वचून येवया. अनुग्रह करी रे वेदव्यासा अनुग्रह करी रे अनुग्रह करी रे वेदव्यासा अनुग्रह करी रे नित्य तू गेले स्मरण करता नित्य तू गेले स्मरण करता वेदव्यासा देवा वेदव्यासा देवा अनुग्रह करी रे वेदव्यासा अनुग्रह करी रे अनुग्रह करी रे वेदव्यासा अनुग्रह करी रे. मंगळूरचे कुडतेरी श्री महामाया देवस्थानाचे ब्रह्म रथोत्सव मार्च 15 तारीखेक मस्त चंदारी गर्द जावन जाल्ले. ताजे दृश्य आतां आमगेल मुखार. ऐतिहासीक देवस्थान कुडतेरी श्री महामाया देवस्थानाचे ब्रह्मरथोत्सवाचे पुळदिवस म्हळ्यार मार्च 14क मृगपेटे उत्सव मस्त चंदायरी चल्ले. मृगपेटे उत्सवांतू कशी आमगेल्या भक्त लोक भाग घेतलीची म्हणून तुमी आतां ह्या दृश्यांतू पळयत आसाची. तदनंतर मार्च 15 तारीखेक ब्रह्मरथोत्सव जाल्ला. सकाळी देवाक अभिषेक सांजवाळा देव रथारोहण जावन ह्या ब्रह्मरथोत्सवांतू आमकां आशिर्वाद केलो तसल्या सुंदर दृश्य धार्मीक कार्यक्रम आतां आमी पळयत आसाची.
माता के, माहेश्वरी माता के, त्रिगुणाभिमानी माता के, पार्वती माता के, नारायणी माता के, जनदुर्गा माता के, बोलो भारत माता के, वीरंगणेशा वेदव्यासा आपद्बांधवा नाथरक्षका गोविंद. गुरु महाराज, 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 गुरु महाराज. कोडलुमने श्री महाविष्णू देवस्थानाच्या 20 वर्साच्या प्रतिष्ठा वर्धंती महोत्सवांतू आमगेले गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्री विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान भाग घेवन स्वाम्याला दिव्य उपस्थितींतू कार्यक्रम चललस. नंतर स्वाम्यान आशीर्वचन दिवन भक्त लोकांक आशीर्वाद केला. आम्ही हांगा रथोत्सवाक उपस्थिती आशिल्ले. वर्स मुक्काम आशिल्ले. वर्धंती आनी उत्सव दोन्ही पौर्णिमेचे एक संदर्भ दवर घेतिल्ले. किंतु कारणांतरान आमकां वर्धंती संदर्भात आमकां उपस्थिती दिवचें जालें. त्या निमित्तान आमी पर्तगाळींतल्यान रथोत्सवाक येवन घेवन आमी परतून पर्तगाळी प्रयाण केलें. आमी केन्नाय सांगताशिल्ले की आमकां गंगोळ्ळी आनी कोडलमणी रथोत्सव दोन्ही एका टायमार येता. हे वैकेची फाल्गुन शुद्ध सप्तमीक रथोत्सव उरता आनी हांगा वैकेची फाल्गुन शुद्ध सप्तमीक रथोत्सव उरता. दोन्ही लोक आपयताचे. हे सायड कोडलमणी आपयता, त्या सायड गोंगळी आपयता. भानगड समजदारी ते म्हळ्यार विशय क्लियर करून घेवे तशें कसन क्लियर करून घेवे तशें की म्हळ्यार आमकां कसन बांदतात की म्हळ्यार गोंगळी कारण आयतना आमकां एक विशय सांगतात तांकां आमी कसताचे कसन सांगताचे की म्हळ्यार सोम्यार गांव म्हणून सांगताचे. ते सांगलो पळय नस पळय आमी टोटली आमकां कसन उपाय ना. मालगड सोमयता आमगेले गांव आमकां तसले म्हणटाशे. मालगड सोमयता आमगेले गांव आमकां तसले देव गांव सांग. बट आमी ते सांगते परम गुरुल गांव वयते तेचीची आमगेले गुरुल गांव वयते तेचीची. तांणी त्या विशय सांगून जायता म्हणून सांगून घेवन येवं काम कर. हे सायड कोडलमणीत लोक वयते सोडनाचे. तांणी वयते जा सोम्यान सान आसतना खेडेल गांव म्हणून तांणी सांग. तांणी वयते सोडनाची आनी वयते सोडनाची. तातून आमी हे पण एक प्लॅन काडला. थोडे दिवस हांगा दिवचे. वर्धंती हांगा दिले, रथोत्सव थंय दिले. मुखार वर्स तांगेर कार्यक्रम पयले वचचे, रथोत्सव हांगा घेवचे.
काही वाट काढते कळतं म्हणजे त्या निमित्तानं बरोबरच मुखावरचं आम्ही कमिट करण्याची तिथं आम्ही एक चांगलंय वाट काढते अशी काम दिवसाचा काम म्हणजे बंगोळीकार पैकीची आमका अत्यंत प्रीतीपूर्वक आपल्याची अंगात लोक पैकी आमका प्रीतीपूर्वक आपल्याची आमका पूर्वाश्रमाचे मस्तित्व विषय आमका गोतसा आम्ही हांगा आई लसाची अंगाची देवाल महिम पैकीच आमका गोतसा मस्तित्व आम्ही मानता आशिल्ले हे सर्व लोकांक गोतसा विशेष जाऊन 1 वर्षाच्या मी वर्धंतिक आम्ही हांगून घेऊन पावील असाची मुंबई वाल्केश्वर काशी मठाच्या येद्राशा बाणगंगा तीरांतू श्रीराम तारक मंत्र हवन आमगेल्या काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद संयमेंद्र तीर्थस्वामीला दिव्य मार्गदर्शन आणि दिव्य उपस्थितींतू चल्लालस त्या एक सुंदर दृश्य आता पळून येऊया. परमात्मा वेदाग्नि गायत्री छन्दः नाम पूजामष्टाविंशतिनामपूजाम् ॐ गङ्गायै नमः ॐ त्रिपदगामिन्यै नमः ॐ सुरेश्वर्यै नमः ॐ त्रिभुवनता प्रार्थनां समर्पयामि करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् तदानीन संकल्पिता बाणगङ्गातीरे संकल्पिता रामतारकहवनाङ्गत्वेन कलशपूर्णाङ्ग अनेन यमुना गङ्गापूजाराधनेन भगवति गङ्गान्तर्गत श्री विष्णुमहाविष्णुमूर्तिप्रियतां प्रीतो भवतु तत्सद श्रीकृष्णार्पणमस्तु. नारायणाय नमः. माधवाय नमः. वेदव्यासाय नमः स्वाहा. ओम या वेदव्यासाय नमः स्वाहा. ओम राम रामाय नमः स्वाहा. ओम राम रामाय नमः स्वाहा. ओम शं लक्ष्मी नरसिंहाय नमः स्वाहा. ओम शं लक्ष्मी नरसिंहाय नमः स्वाहा. भगवान मंगलाय तमुरिः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः.
वटापुरा बंटवाळा श्री तिरुमला वेंकटरमण देवस्थानाचे ब्रह्मरथ जावन 200 वर्स जाल्ल्या उडगासाक आमगेल्या काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद सेमेंद्र तीर्थ स्वाम्याल्या दिव्य उपस्थिती आणि दिव्य मार्गदर्शनांतू चक्राब्ज मंडळ पूजा चलल आसा. त्या पुजेंतू खंयची विशेष आसा मागीर खंयच्या रितीर जाल्ल्या म्हणून आतां पळोवन येवया. श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत सार्वभौमकलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक यक्षगान सेवा प्रिया यक्षगान सेवा अवधारय देवदेवोत्तमादेवता सार्वभौमकलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक भरतनाट्य सेवा नाट्य सेवा अवधारय स्तमश्विनाकृतं सजन्तमारोतस्य वेधसाः आधारदक्षामुत्तममहर्विदं व्रजं च विष्णुस्तगीवाङ्गवोन्नुते आयो विमाय सतता आयदैव्य इन्द्राय विष्णुः सुकृते सुकृत्तारः आदिन्वत्वशदस्त आर्यामृतस्य भागे यजामानवाभाजत तव श्रिय मरुतो मर्जयन्तरुद्वयत्येतमीमतारो चित्रम् यद्विष्णोर्ममं निधायितेनापासि गुह्यन्नामघोना सम्भाङ्गर्मणा सविशाहि गोविन्द्रा विष्णो अपासस्वारे अस्या
गौड सारस्वत ब्राह्मण सेवा मंडळ कलबा खारेगांव हांगा मार्च 10 तारखेक हेल्थ फिएस्टा म्हणून फ्री हेल्थ कॅम्प चल्लाल आसा. मुंबईचे गौड सारस्वत ब्राह्मण सेवा मंडळ कलबा खारेगांव हांगा मंडळाच्या कम्युनिटी हॉलांतू चल्लाल तसल्या फ्री हेल्थ कॅम्प हांगा 100 चड जनान हाचे प्रयोजन घेतिल्लें आसा. 20 जनां चड स्वयंसेवकान हांगा सेव करून इतले जनांक ह्या कार्यक्रमाचे फल म्हळ्यार उपयोग जावं तशी काम केलां. हांकां पूर जनांक हरिगुरू कृपे मेळ्ळो म्हणून आमी प्रार्थना करताची. तुम्ही इतलो वेळ पळयला आमगेल्या GSP समाचार. तुमकांय तुमगेल्या गांवांत चल्लाल तसल्या खंयचे एक GSP समाजाक पावका म्हूण तसल सुद्दस म्हूण जाल्यार आमगेल्या ह्या WhatsApp नंबराक ना मेल IDक तुम्ही व्हिडिओ ना फोटो कंटेंटा ओटूची पेटोवन दिवका. जल्तीतल्या व्हिडिओ लँडस्केप मोबायल आड दवरून काणू व्हिडिओ पेटयल्यार आमकां मस्त अनुकूल जाता म्हूण सांगताची. तुमगेले सुद्दी तुमगेले व्हिडिओ आमी राखतसाची म्हूण सांगताची. ह्या वराचे GSP समाचार अखेर करताची. सगळ्यांकय आमगेल्या स्वाम्याला अनुग्रह देवाला आशिर्वाद नित्य निरंतर आसवा म्हूण मागताची. नमस्कारू. देव बरें करो.